PLDC अंडर ट्युरिजमा अंडर येता आणि आमच्या आमदारान जो सपोर्ट करून हांगासर आमकां एक आयज जो प्रोजेक्ट येता न्हू तेजो आमकां अपोज ना. तो जर प्रोजेक्ट जर येयलो जाल्यार फर्स्ट म्हटल्यार हांगासर जी आमची ही शेकां आहात न्हू तांकां ट्युरिस्ट आनीक वाडटलो. परत हे आमचे भाव स्टॉलां घालून आहात न्हू जळमळा तांकां एक प्रॉपर हे येतले म्हणजे तांकां प्रॉपर एक जागो गावतलो. ते खंयचोर तरी अप्रुवल घेवन ते टेंडर घालून तांकां तो मेळटलो. आमदारान तांकां एश्युरन्स दिला. सेकंड थिंग एक आमकां मेन कितें आहा गांवांत बरें अफवा उठयल्ली आहा की ही पार्किंग फुडें एक रोड वचपाचो आहा तो पयलीं आमकां आमदारान एश्युरन्स दिवचे तो बनूच जावचो. कित्याक हे जे फुडें जे प्रोजेक्ट येतले न्हू ते भायले गोंयकारांचे दिल्लीकारांचे आसतले ते आमकां तितून बेनिफीट ना. कित्याक जर तो रोड जालो जाल्यार तो प्रायवेट प्रॉपर्टीक रोड जातलो. तो एक मेन एश्युरन्स जाय. बाकीचे आमी हे जे प्रोजेक्टाक कसलोच अपोज ना. प्रूफ जर जावं एनओसी काढलेली आसा ते पार्किंगाची तेणे जीत भाईंचे एनओसी घेतलेली आहा ती हेची पार्किंगाची प्लस हेचे CRZचे एनओसी घेतल्या दोन्ही एनओसी घेतलेल्या प्रूफ जाय पंचायतीन चॅक करूं येता. आनी पंचायतीन आमचो सरपंच आहा तो सगळें कितें तो दाखयतलो ड्राफ्ट कितें आसा तो तेचे कडेन आसा. तो पणजे कांय कारणां खातीर पणजे गेल्लो आसा तो आतां हितून पंचायतीन येतलो. तुमकां जर तेचे कितें जाय तेचे कडसून तुमी म्हायती गोळा करूंक शकता. हेतून काय फटिंगिरी ना कसले एक क्रॉस हांव जाल्यार आतां 20 वर्सां जाली शेक घालता आनी हे पयलीं आमी अशें सगळ्यां कडेन गेल्लेले म्हणजे पार्किंगाक लागून पार्किंग जाय म्हणून अशें न्हू आयजूच न्हू खूब फावटी गेल्लेले आनी इवन जीत भाई सुद्दां आमी खूब फावटी एप्रोच केले पार्किंग जाय म्हणून. आनी आमकां आतां कांय कळना हे कोण हे ऑब्जेक्शन हाडटा ते. कित्याक एज एन शेक ओनर हांवें पयल्या कित्योच गाडयो हांगा येता रमता आनी मेन म्हणजे तुमी हांगा पळोवंक शकता कशें कितें आहा ते फाटल्यान पार्किंगेचें कांय हेच ना हांगा. आनी आतां जेन्ना पार्किंग जाता सगळें जाता आनी कोण तरी आतां कित्याक इतकें हें करता कांय कळना.